मातेवाचें शुभ वर्तमान। फारिझेव ताचेशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारणांक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो तर औरंबाक थावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं। अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच ती आनीक दोगां न्हय पूण एक। देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय। ताणें ताका विचारलें, तर कोण आपले पोतिनीक सोडून दिवंक दिता जाल्यार तिका लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन सोडची म्हूण मोइजेसान हुकूम घाला, ताचें कारण कितें? ताणें जाप दिली, तुमी निबोर काळजाचे देखून मोइजेसान तुमचे पोतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली, पूण औरंबाक थावन अशें न्हय आसलें। तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतिनीक सोडूंक दीत सुमतीचेर आड लग्न संबंदांत जियेतल्याची गजाल हांव करिना आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पदवार करता। शिसाणी ताका म्हणलें, गो बायले मोदें, परिस्थिती अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें। पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें मानून घेवंक सगल्याच्यान जायना। जांकां देवान हें देणें फावो केलां तांच्यानूच जाता। आवयच्या कुसव्यान थावन हिजडे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले हिजडे आसात आनी सर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच हिजडे करून घेवपी आसात। मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें। सर्वेस्पराचें उतर।